आज आमकां म्हणजे पयर हांवें अनावन्स केल्ले त्या प्रमाणे 10 तारखेक म्हणल्यार आमी आमचे रवींद्र भवनचे वयले रूफ कंप्लीट करपा आशिल्ले त्या प्रमाणे कंप्लीट केले आनी तेन्नाय अनावन्स केल्लें की PWD वील इन्स्पेक्ट द सायट आनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट दितले कितें म्हणटा कशें वेदर ऑपरेशन करपा जाता काय ना त्या प्रमाणे ते काल आयिल्ले इन्स्पेक्ट केले बी आनी तांणी आमकां आज रिपोर्ट दिला आनी तातूंत ताणें सरळ सांगलां की टोटल फॉल सिलींग चेंज करपा जाय वयले आनी इलेक्ट्रिकली थोडें काम करपा जाय आनी तो मातसर ऑपरेशन दवरचें न्ही रवींद्र भवन सो फॉर पब्लीक सेफ्टी कित्याक लोकांक फाल्यां त्रास जावचो न्ही कितें चुकून पडलें कितें दोन कडेन मातशें सिलींग पडलां तुज्यान जाल्यार वचून ते शूट करपा जाता ते वचून भितर हांव तुका सेक्युरिटी जाता यू वील टेक यू दॅर शूट कर लोकांकूय कळणी बाबा नाल्यार कितें जाता हांगा चुकीच्यो गोश्टी भायर पावतात खऱ्यो गोश्टी पावनी कितें आमी हांगा कांयच लिपयना खंयच्योच गोश्टी सो लेट पीपल ऑल्सो नो ते कॉन्शार खंय पडला पूण ते फाल्यां मदले पडपाक शकतले पडटले तशें ना पूण पडपाक शकता म्हणून PWD इज नॉट टेकिंग एनी चार्ज कित्याक पब्लीक सेफ्टी न्ही फाल्यां पटकन बशीर कडेन पडला आनी मेलो जाल्यार कितें करतले सो दॅट्स वाय दे सेड रिप्लेस द एंटायर आतां फक्त आमचो अप्रोच आसा की PWD इज प्रिपेरींग एस्टिमेट मारगांव MLA दिगंबर कामत मागीर BJP प्रेसिडेंट दामोदर जो हांगा मॅक्झिमम टायम CM हो आशिल्लो चेअरपर्सन सो दे ऑल सेड की आमी जाता तितले बेगीन फंड्स हे करून बी हे प्रायोरिटी बेसिसाचेर हे काम बेगीन सोंपोवया सो एकूच हांव सांगपाक शकता की वील मॉनिटर द वर्क करतले PWD तांचे कॉन्ट्रॅक्टर अँड सी दॅट बाबा बरे तरेन काम जाता